नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365 कोंकणी खबरो आनी हांव उर्वशी नायक. गोंयांत मायन परत सुरू करपाक केंद्र सरकारान आदेश काडपाक जाय अशें नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय म्हणटा. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार गोंयांत परत येता म्हणसर मंत्रिमंडळाक मार्गदर्शन करपाक तयार केल्ले मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीचो विजय वांगडी. मयां तो एके कार्यावळी वेळार लोकांकडेन उलयतालो. मय गोंयच्या मायनिंग वाठाराचो एक भाग. गोंयांतल्या व्हड व्हड मायनिंग कंपनींनी आतां मेरेन 1000 भर कामगारांक कामावयल्यान काडून उडयल्यात. लिजा परत नव्यान करपाक सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या आदेशाचेर सरकार उपाय काडपाक जाता तितले यत्न करता. केळबाय देवळाचो बुन्यादी फातर घालपाक नगर नियोजन मंत्री बिरेस्तारा ह्या वाठारांत आयिल्लो. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा आड वचून मायनिंग परत सुरू करपाक विजयाचो तेंको आसा. My personal view is that now we have almost got opinion of Mr. Harish Salve, which closes one door. Now when all the doors are closed, what is the door that is open to a legislator? Legislatureak kine option aha? The option of an ordinance. You have to override everything and start it. लोकांचे पोटा खातीर जर तूं करूंक सोदता जाल्यार you have to take extreme measures, extraordinary situations. Demand extraordinary responses. Personally, I am of the opinion that we should come out to support the mining belt. Have regulated mining, have sustainable mining, environmentaचे कुयदाद घेवन काळजी घेवन मायनिंग करूंक जाय. पण ते बेगिनल्या बेगीन सुरवात करपाक सरकारान सगळी ऑप्शन्स एक्झॉस्ट करपाक जाय, इन्क्लुडिंग द ऑप्शन ऑफ गोईंग फॉर विथ द पीपल. आता सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा. इफ मायनिंग हॅज टू स्टार्ट इमिजिएटली. आमकां जेन्ना आमी जेन्ना गव्हर्मेंटा कडेन उलयताले, मायनिंग कंपनीज कडेन उलयताले, मायनिंग डिपार्टमेंटा कडेन उलयताले, खंयची परमिशन घेवपाक ऑन एन एवरेज 3 वर्सां लागतात. 3 वर्सां म्हणजे 3 वर्सां मायनिंग सुरू जावचें ना. सो गव्हर्मेंट हॅज टू टेक अ स्टेप टू कन्सिडर इन कन्सिडरेशन ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. किंवा आमचे सगळ्यांचे चडशे लोकांचे आमचे मये मतदारसंघा भितर आमचे ॲटलिस्ट 40% लोक मायनिंगाचे डायरेक्टली डिपेंडंट आसात. तर एक गव्हर्मेंटान एक स्टेप घेवंक जाय जेणे करून ॲटलिस्ट ऑक्टोबर पर्यंत मायनिंग सुरू जावंक जाय. पूण असल्या विधानांनी मायनिंगाचे कामगार खोशी जावंक नात. मुख्यमंत्री आनी मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीन मायनिंग कंपनीन लोकांक कामावयल्यान काडून उडोवं नाकात म्हूण सांगपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. तो फक्त तेंचे स्टेटमेंट येता की आमी कंपनीचेर एक्शन घेतली, पण तेंच्यांनी आजून पासून खंयच्याच कंपनीन आपोवन तेंच्यांनी कंपनीक सांगूं ना. पण हांव तांकां तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता, आमी तांकां तेंच सांगलां की तुमी मायन ओनरांक आपयात, तांकां सांगात की जे कामगार तुमचे कडेन 20-20 वर्सां तुमचे कडेन सर्वीस केली आसा, तुमच्या वांगडा 20 वर्सां तेंच्यांनी काडलेलीं आसा, तांकां तुमी रिट्रॅच करूं नाका किंवा घरा बसूं नाकात. तांकां आजून पासून पोसात, कित्याक आयज कितें ना कितें तरी सरकार सोल्युशन काडूंक जाय सरकारांनी. आनी आमकां आशा आसा की मनोहर पर्रीकार आनी नगर विकास मंत्री आमचो नगर नियोजन मंत्री जो आसा पळय विजय सरदेसाय हेंच्यांनी दोगांनीच कितें तरी करून हें तोडगो काडूंक जाय. दिवचलच्यान खबराकार महेश गोवेकार. बिरेस्तारा अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचो सचिव गिरीश चोडणकाराची नेमणूक गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष म्हूण जाल्या. ताचे आदी शांताराम नायक समितीचो अध्यक्ष आशिल्लो. शांतारामान पयलींच आपलो राजिनामो हायकमांडा कडेन दिला. सद्याचे राजकीय परिस्थितीचेर 30 एप्रिलाक दिल्लीत विरोध करपाक रॅली आसा. ताचे उपरांत गिरीश ताबो घेतलो. 30 वर्सां काँग्रेस पक्षाक वावुरले उपरांत गिरीश चोडणकार गोंय काँग्रेसीचो नवो फुडारी. 1989 वर्सा फातोड्डे मतदारसंघाच्या कोंबा बुथाचो वावुरपी म्हूण ताणें लुईस आलेक्स कार्दोजा खाला काँग्रेसीत पावल दवरिल्लें. उपरांत तो बूथ मुखेली आनी वॉर्ड मुखेली जाल्लो आनी ताचे मागीर युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष. गिरीश हरशी पेशान शिक्षक. तो काँग्रेसीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधीचे टिमींतलो. 2017 वर्सा पणजेच्या पोटवेंचणुकेंत ताणें गोंयच्या मुख्यमंत्र्या आड वेंचणूक लढयल्ली. शांतारामान ह्या निर्णयाक येवकार दिला आनी गिरीशाक परबी भेटयल्या. तशेंच फुडारा खातीरूय ताका कांय सुचोवण्यो दिल्यात. Now, the next PCC president's one of the duties will be to establish a good rapport with allies parties. If any future steps are to be taken in the total interest of the state, a rapport with allies parties, and they are totally parties means MLAs are 10. 3 Goa Forward, 3 MGP, 3 Independent, 1 NCP. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचेर फेसबुकार पोस्ट घातला म्हूण केनेथ सिल्वेराक फाटल्या बुधवारा अटक केल्ली आनी मागीर सोडिल्लो. सरकार आपल्याक टार्गेट करता अशें तो म्हणटा.
आनी अधिकाऱ्याच्या आदेशांक लागून ताका बदनाम करपाक अटक केल्ली अशें ताचें म्हणणें. मनोहर पर्रीकार संवसाराक अंतरलो म्हूण ताणें फेसबुकार पोस्ट घातिल्लो. ताका लागून 18 एप्रिलाक केनेथाक अटक केल्ली. पणजे जाल्ली पोटवेंचणुकेंत केनेथान मुख्यमंत्री आड वेंचणूक लडिल्ली. तो म्हायती हक्क कायद्यांतलो वावुरपी म्हूण ताका टार्गेट करता असो दावो ते करतात. Questioning is why I have why I'm asking for RTIs and why I'm talking. Why you asking for asking so many Yeah, and one of the police inspector also said that see we are sandwiched, we have to follow the orders from the top. In fact, investigation officer has made a note in his investigation officer report, IO report, saying that orders from superior. So he is not the say. There no say from the IO. To tell you frankly, I have asked for almost around 60 RTIs. All questions are like 15 in this. What did the police ask? Why are asking so many RTIs? Why you are falling into all this? And I nowhere mentioned that that I am speaking about the chief minister. It's on record. But I said regarding the chief minister. In my post, I am not referring to the chief minister. But regarding the chief minister, there is a rumor that he's expired or like this. I'm hearing it from you. You should tell me whether it is true or not. I said that way. Actually, I'm not concerned whether the CM, I wish him best of health. But at the moment, our Goa administration is in shambles and Goa is like a headless chicken, and we need a chief minister or we need somebody to run the government. And that also should be some good person who is not vindictive, manipulative in nature. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सेजा आनी जुगले उपरांत आतां फोमेंतोन मायनिंग वेवसायांतल्या कामगारांक कामावयल्यान काडून उडयल्यात. कंपनी म्हणटा तांकां लुकसाण भरपाय दिल्या, मात कामगार म्हणटात ते कांयच न्ही. लुकसाण भरपाय दिवचे परस तांकां तांच्यो नोकऱ्यो परत दिवपाक जाय अशें तांचें मत. जर तांकां परत कामार घेनात तर घराब्यां सयत कंपनीचे गेटी मुखार धरणे धरतले म्हूण कामगारांनी शिटकायला. ताणें आतां सरकाराक डेडलायन दिल्या. ते थळाव्या आमदाराक निवेदन दितले आनी सरकाराक 24 वरां भितर हाचेर निर्णय दिवपाक लायतले अशें ताणें सांगलां. कुड्डेगाळांत कंपनीन बिगर गोंयकारांक कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेतल्यात, मात तांकां परत घेवपाक आनी पगार दिवपाक कंपनी कडेन जायना असो आरोप तांणी केला. बाबा ते भुरगे आतां इतले वर्सां फाटले 12-15 वर्सां कंपनी अंडर काम करताले. सो तांकां अकस्मात अशें काडप हें योग्य न्ही. सो एटलिस्ट तांकां तुमी 3-4 म्हयन्याचे, कित्याक आतां रोखडोच फुडल्या म्हयन्याच्यान पावस चालू जालो, अजुनूय गव्हर्मेंटाचें डिसिजन कांय ना कितें मायनी बाबा कितें जातले त्यो. तरी तुमी एक 3-4 म्हयने तांकां पावस तरी जाय सर तांकां सांबाळचें, जेणे करून आमी इन फ्युचर गव्हर्मेंटा फाटी लागून नाल्यार खंयच्यान तरी तेंच्या पोटा पाण्याचें कितें करता, कित्याक सगळ्याची फॅमिली त्या कामाचेर डिपेंड आशिल्ले. अशें डिसिजनान ते एकदम डिप्रेशनाक गेल्ले आसा. आनी फाल्यां हांगा कितें जालें, तांच्या फॅमिलीन कितें केलें जाल्यार कोण जबाबदार आसतलो हेका. सो गव्हर्मेंटान आयच्या दिसा भितर हाचेर डिसिजन दिवचें, बाबा आमी ह्या स्टाफा खातीर कितें करतले ते, आनी कितें तरी करून पॅकेज नाल्यार गव्हर्मेंटान कितें तरी, कित्याक इन फ्युचर ह्यो सगळ्यो मायनी आतां जे सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन जालां ताजे प्रमाणे सगळ्यो 15 तारखेच्यान मायनी गव्हर्मेंटाच्यो जाल्ल्यो आसा. सो गव्हर्मेंटान एटलिस्ट तांकां कंटिन्यू करचें नाल्यार तांचे खातीर कितें तरी करचें आनी तें डिसिजन बेगींतल्या बेगीन दिवचें, कित्याक 2 म्हयने जाल्यार कांयच डिसिजन आज पर्यंत जायना मायनीचेर. लग्न जावन लोन काडून लग्न जाल्लो, आतां तें कशें फारीक करपाचें हेचेर आतां कंपनीन ना जाल्यार गव्हर्मेंटान कितें तरी डिसिजन घेवन आमकां न्याय मेळचो, न्याय दिवचो, इतलीच आमची मागणी आनी कांय ना. ना जाल्यार आमी थंय आमचे सगळे फॅमिली घेवन गेटीर बसता, उपोशणां जाल्यार उपोशणां सुद्दां बसतले आमी, पूण आमी कशें फाटीं सरपाना. काल आमकां तेंच्यांनी डायरेक्ट टर्मिनेट केलें आनी सगळ्या एकाउंटार 2 लाख थंय 1.5 लाख घातला आनी आमी आसा लोन आतां थंय 4 लाख. आतां ते कंपनीन आमकां सांगलां दुसरे बँके खंयचा अकाउंट नंबर दिता म्हणल्यार ना, तुमी लोन आहा थंय डायरेक्ट आतां बँक आमगेले ते 4 लाख आसा ते लोन कट करतले. आतां आमच्या हाती उरता कितें. सावड्डेच्यान खबराकार प्रहार सावड्डेकार. सांग्यार पुलीस एकल्याक मारता तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. ताचेर लोकांनी वेगळ्यो प्रतिक्रिया दिल्यात. पळयात तांचें म्हणणें. पुलीस निरीक्षक एका मनशाक खोटायता तो व्हिडिओ सोमारा राती व्हायरल जाल्लो. तो मनीस हालींच मरण आयिल्ल्या एका मनशाचो सोयरो. ताची कूड घडणूक घडली ते सुवातेक कुशीक आसा. आतां पुलीस उपनिरीक्षकाची गोंय रिजर्व पुलिशेंत बदली केल्या. PSIचो म्हणजे रेडकर जाणी जो एक ड्रावनींग केस जाल्ली आनी त्या ड्रावनींग केसीच्या पंचनाम्याच्या दरम्यान आपल्याक आडथळ हाडपी एका मनशाचेर लात मारली आनीक खूब ताका गाळ्यो घाल्यो. आय फील
जो पुलीस इन्स्पेक्टर आसा ताका थोडे मॅनर्स डिसिप्लीन ह्या पुलीस खात्यान शिकोवपाक जाय. म्हाका खबर आसा की थोडे लोक इरिटेशन करतात, पुलीस ऑफिसरांचेर नाना तरेचे आरोप करतात आनी ताच्या कामा भितर आडथळो हाडटा. पूण तरी आसतना हाका दुसरे मार्गय आशिल्ले. पुलीस खात्या भितर जे ट्रेनिंगाक धाडटात ते 1.5 वर्स कितें ट्रेनिंग करतात. ह्या ट्रेनिंगाच्या दरम्यान लोकां कडेन कशें येवप, आपले म्हणजे कल्चर कशें आसपाक जाय, डिसिप्लीन कशें आसपाक जाय, लोकां मदीं पुलीस खात्या विशीं विश्वास कसो निर्माण करपाक जाय, ह्या गजालींचो आस्पाव करून तांकां ट्रेन करपाक जाय. आनी हो पुलीस कॉन्स्टेबल संतोष तोय देंवलो उदकान आनी ते पिवन तायट आसले आनी ते कित्याक रफ उलोवपाक लागले. रेडकराच्या फुड्यान सामके रफ उलोवपाक लागले, गाळी मारपाक लागले आनी दुसरें म्हणल्यार तेगे पास स्पिडार जातकीच तो सुटले तेंचेर. हें रेडकर साहेबान केलें तें सारकें केलां, ना जाल्यार आमची पब्लिके कडल्यान मार पडटा आसलें तेका. कोणते पिले तेंकां पिले तेंकां कित्याक हें सगळें न्हांवपाचें धुवपाचें स्पॉट सगळें थंय वयतालें, उदक तेंच वापरताले. आयज थंय कोण वचपाक शकता ना. आमचे कडल्यान जो कितें सपोर्ट आहा तेका आमी दितले, कित्याक तेका सस्पेंड करूंकच शकना, कित्याक कारण चूक त्या भुरग्याची आमी कितके जाण जावंक शकता. तरी पूण हांवें तेका म्हणलें तेका मेडिकल कर म्हणून, पूण तेणें तो येदो इश्यू जाता म्हूण तो मेडिकल करपाक पावलो ना. हो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आनी ताका लागून पुलीस उपनिरीक्षकाची बदली GRPत जाल्ली. हाचेर पुलीस अधिकारी आतां चवकशी करतात. सांग्यावयल्यान खबराकार प्रहार सावड्डेकार. गोवा डेअरीच्या संचालका आड अविश्वास थाराव घातिल्लो तो मान्य जाला. 8 जण हाच्या फावरात आशिल्ले जाल्यार 3 जाणांनी ताका विरोध केल्लो. मात संचालक माधव सहकारी दादोशी नाशिल्लो. वेंचणुके वेळार प्रिजायडिंग अधिकाऱ्यान सारकी प्रक्रिया पाळूंक ना असो आरोप ताणें केला. व्यवस्थापकीय संचालक नवसो सावंत आनी अध्यक्ष माधव सहकारा मदीं वाद जाले उपरांत हो थाराव घातिल्लो. हाच्या आदी व्यवस्थापकीय संचालक भ्रष्टाचार करता म्हूण ताका कामावयल्यान काडून उडोवपाचो आदेश काडिल्लो. उपरांत कर्मचाऱ्या आड व्यवस्थापकीय संचालकान भ्रष्टाचाराचो आळ घातिल्लो. हाचेर आतां कारवाय करपाचो आदेश काडला. सो हांगा चेअरमॅनाच्या अगेन्स्ट 8 versus 3 असो मोशन पास जालो आनी चेअरमॅन हॅज बीन वोटेड आउट. बॉयकॉट म्हणजे मिटींग आख्खी आशिल्लो तो बॉयकॉट कांय ना, कित्याक आमचो म्हाज्या रजिस्ट्रान ज्या प्रमाणे ऑथोरायज केला त्या प्रमाणे म्हाजो एकूच आसा कितें सिंगल एजेंडा मोशन घेवपाचो. आतां हांवें त्या प्रमाणे घेतला आनी ते मिटिंगेक आसा ते बुकार ऑलरेडी आसा. बॉयकॉट केलो हो प्रश्न येना, कित्याक मिटिंगेच्या बुकार सगळ्यांच्यो सायन आसा. रजिस्ट्राचो मनीस आयलो, सयो घेतल्यो आमच्यो आनी मोशन फुडें दवरलें आनी हातवेर काडून मारलें. आनी ताका ही पद्दत न्हू मोशन मानपाची. कोणूय प्रपोज करपाक जाय तर 8 जाण जर प्रपोज ह्याच मोशना करता यू पूट 8 जाणांचे प्रपोजल म्हणून ना. ज्या अर्थी तांणी रायटिंगान म्हाज्या विरुद्ध आरोप केल्या, म्हाजे कडल्यान आरोपांक उत्तर म्हाका दिवपाक जाय. नॅचरल जस्टीस म्हूण म्हाका म्हटल्यार अलाव करपाचें. तो म्हणलो रजिस्ट्रान सांगलां कांयच अलाव करपाचें ना, आपूण रजिस्ट्राचो प्रतिनिधी म्हणून तुजी मागणी फेटाळून लायता. सो आय बॉयकॉटेड द मीटिंग. 12 जाण डायरेक्टर, तातूंतलो एकलो डायरेक्टर डिस्क्वॉलिफाय जाल्लो एज पर एक्ट आनी उरलेल्या 11तल्या 8 जाणांनी प्रेसिडेंट चेअरमॅन जो पळय आशिल्लो आज पर्यंत माधव सहकारी हाचेर अविश्वास थाराव दिल्लो. हेजें कारण इतलेंच आमकां विश्वासान दवरून काम करना इतलेंच. 2-4 इन्सिडंट आमकां अशें आयले त्या विश्वासान दवरून काम करना. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. शारा उदरगत मंत्र्यान आदेश दिले उपरांत पणजे महापालिकेन पणजेतले बेकायदेशीर गाडे बंद उडोवपाक सुरवात केल्या. पूण हॉटेल धडी संघटना खुशी ना. कितें घडटा ते दोळ्यांक उदक लावपाक अशें ते म्हणटात आनी ते बेकायदेशीर घडणुकेचेर आळो हाडपाक कांयच करिनात अशें तांचें मत. पणजेतले गाडे शिजयल्ली खाणां म्हळ्यार चिकन शाकोती, पुलाव, मटण आनी हेर विकतात अशी कागाळ पणजेच्या हॉटेलवाले आनी वेवसायिकांचे संघटनेन केल्ली. हेच गाडे मागीर सुवात कशी बुरशी करतात आनी थंय कोयर उडयतात ते बाबतींतूय तांणी कागाळ केल्ली. महापालिकेच्या अधिकार क्षेत्रा खाला सुमार 92 लायसनां दिल्ले गाडे येतात. तांचे डिमांड्स आसले की तांची टॅक्स मागीर सॅनिटेशन चार्जीस चड लायिल्ले आसा CCPन ते कमी करचे. तशेंच तांकां बिजनेस कमी जाल्लो आसा आनी ते सगळे फीस बी चड भरतात. आनी दुसरे तांचे इशू आसले की गाडास जे आसा चर्च स्क्वेअर ते थोडे इल्लीगल आसा अशें ते म्हणटात. पण इल्लीगल ना ते तांचे इल्लीगल कितें आसा तांचो जो ट्रेड आसा ट्रेड थोड्यांनी इल्लीगल हें केल्लो आसा. ट्रेड थोड्यांचो आसा की तांच्यांनी बिजनेस करचो बेलपुरी, थोड्यांची पाव भाजी, रस आमलेट. आनी थोडे थंय कूक फूड लायक पुलाव, बिरयानी, मटन, चिकन
हें सगळें हें सेल करता. सो तेका लागून आमचे सरावंडींग जे रेस्टॉरंट्स आसा तांचो बिजनेस कमी जाल्लो आसा. कित्याक अश्यो कंप्लेनी आयल्या की रातचे लेट पासून ते लिकर सुद्दां सर्व करता तें आमी पळयतले. आदल्या आनी सध्याच्या कांय नगरसेवकांक त्रास जातात म्हूण महापालिकेन हे नाटक केला असो आरोप पणजी हॉटेल आनी वेवसायिकांचे संघटनेन केला. फकत लोकांक दाखोवपाक बेकायदेशीर आनी हेर रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या गाड्यांचेर आनी विक्रेत्यांचेर धाड घातल्या अशेंय ही संघटना म्हणटा. पणजी हॉटेल आनी वेवसायीक संघटना, नगरपालिका प्रशासनाचो संचालक, महापालिकेचो कमिशनर आनी महापौरा सांगातान शाराव उदरगत मंत्र्याची बसका जाल्ली. ताचे उपरांत बिरेस्तारा ही धाड घातिल्ली. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांव पुलिशेन एकल्याक गांजा सयत धरला. सुत्र्यांकडल्यान म्हायती मेळ्ळे उपरांत पुलिशेन अपोलो हॉस्पिटला कडेन धाड घातली आनी घुवळी वखदां पावोवपाक आयिल्लो तेन्ना ताका रंगे हात धरलो. बेहरा कामेश्वर राव हो मूळ आंध्र प्रदेशांतलो. पुलिशेन ताका 54 ग्राम गांजा सयत धरला. तो सुमार 20,000 रुपयाचो आसा. After getting the information from the reliable sources that one person is arriving near Apollo Hospital in possession of ganja. So accordingly, I along with my team consisting of LIB staff, Gorakhnath Gaons and Shashank Sakarkar made a trap and caught one person red-handed in possession of 54 grams ganja worth ₹20,000. So in this connection, we have registered the offence under NDPS Act and our further investigation is in progress. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. काणकोण आशिल्ले मिठाईचे दुकान बंद उडयनात जाल्यार महामार्ग आडावन दवरतले अशी शिटकावणी काणकोणकारांनी दिला. हे दुकान चडशी बेळशिल्ली खाणां विकतात असो आरोप तांणी केला. कायदो मोडून सुटपा खातीर दुकानदार फावोर मारता अशें तांकां दिसता. काणकोणच्या लोकांची ह्या दुकाना वयल्या खाणांक लागून भलायकी इबाडटा. साबार कागाळी करून लेगीत दुकानदार तीच खाणां विकतात असो आरोप तांणी केला. शुक्रारा FDAचे अधिकारी दुकानात येतले आनी त्याच वेळार लोकांनी तांकां मेळपाचें योजिलां. पळयात ते कितें म्हणटात ते. पाडे मेळटा आनी तेगेलोच प्रॉब्लेम जाता. एकदा म्हण न्ही, दोन जाणी, तीन, चवथी आनी तो मेन एंटायर पळय सिस्टम आसा गव्हर्मेंट सिस्टमी ग्रांटेड करता. मेन प्रॉब्लेम तो जाला. मॅनेज केला जाता, सगळे मॅनेज केला जाता म्हणटा तो. आनी तो रातीन 11 10 वरांचेर सगळो लोकल रिप्रेझेंटेटीव घरा कडेन भोंवता ब्रायब दिवपा लागून. हें ताका चार्ज ताका मेन म्हणल्यार ताका चॅनल खबर आसा की आपूण खंयच्यान गेल्यार कसो सुट्टलो. पूण आमी उदक जेन्ना पळय मिशन स्टार्ट केल्लें ताका पयलीं आमी क्लियर केल्लें की एक तर आमी हेतून गेल्यार फूल स्टॉप करतले नाल्यार आमी अर्दवट सोडटले. कारण कितें फाल्यां आमचेर ब्लेम जावपा नाका कित्याक आमी पयशे घेतला म्हणून. आनी हो ब्लेम पयलीं संदेशाचेर तेंचेर जाल्लो. ते लास्ट टायम तेम केले तेणे. संदेश आसलो, विकास आसलो, आमचे जॅक आसले ते सगळे आसले, प्रशांत देसाय आसलो, सगळे आसले. आमी पयलीं क्लियर केला. आतां तुमी फाल्यां हायवे ब्लॉक म्हणले न्ही. आमी मामलेदार साहेबान कितें सांगला 11 म्हणल्यार आयज ती पयची ऑथॉरिटी आयला FDAची तांकां फाल्यां आमच्या तुमकां प्रेजेंट दवरून आमकां फेस करपा जाय. तेजे नंतर आमी समज हें जाल्यार मागीर आमी हायवे ब्लॉक करतले. हो जो इश्यू आसा तो हांगा जमलो काही लोकांचो इश्यू ना. हो इश्यू आमचो प्रत्येक काणकोणकाराचा किंवा काणकोणकार हांगा प्रत्येक कितें ना कितें घेवन वता. सो प्रत्येका रिक्वेस्ट आसा फाल्यां 11 मातशें जमा जावचे येवचे. हे FDA ऑफिशियल्स तांचें काम कितें आसा, कशें आसा, तेजेर तुमचे जे कितें प्रश्न आसा ते तांकां विचारचे आनी ते आमकां आन्सर दिवपाक बांदील आसा हें तांकां कळपा जाय. हे FDA ऑफिशियल्सांचें करप्शन हें ओपन करप्शन जालां. ताका कांयच कंट्रोल ना. जो पर्यंत लोक एकठांय जावपा ना तो पर्यंत FDAचे करप्शन्स बंद जावपा ना आनी अशे जे इन्सिडंट्स आसा चालू उरतले. म्हणून प्लीज फाल्यां 11 येयात. थळाव्या मामलेदारान हे आरोप वखदां आनी खाण प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांचेर धुकल्ल्यात. FDAन एक्शन घेवपाक जाय. सो हांवें तेंचे जे डायरेक्टर आसा पळय तेजे कडेन हांवें उलयलां. ती सांगताली की तेंची टीम येवन इन्स्पेक्शन करून गेले म्हणून ते हें आसा पळय कन्सर्न लॅबोरेटरीक ते हेजे खातीर धाडटले. आतां तुमी फाल्यां येवपाक देती पडटलें. आतां हांव कितें लोकल ग्रूप किंवा विक्टिम्स आसा तेमी कितें आसा ते तेंच्या FDA हांव कन्वे करता मेसेज की तेंचो डिमांड आसा आनी रिपिटेडली दीस शॉप ओनर सेल्स डुईंग कंप्लेन सेवरल टायम्स. काणकोणच्यान खबराकार देविदास गांवकार. खांडेपारा नवो पूल बांदपाचें काम 2 वर्सां पयलीं सुरू जालां आनी आतां मेरेन तें पुराय जावपाक जाय आसलें. पूण आतां मेरेन फकत एकूच वांटो पुराय जाला आनी पुलाचे 4 भाग आसात. तशेंच पुलाच्या बांदकामाचो खर्चूय वाडला. आदीं तो 290 कोटी रुपया आसलो आनी आतां तो वाडून 350 कोटी रुपया जाला.
खांडेपारचो पयलींचो पूल सामकोच अशीर आसा आनी येरादारी सारकी वचपाक शकना कारण रस्त्यार येरादारीची चिरंगट जाता. ह्या पुलाचें बांदकाम हैदराबादच्या MB इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीक दिला. बिरेस्तारा भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान पुलाचें निरीक्षण केल्लें. पयलो स्पॅन काल कंप्लीट केलो आनी उरलेले जे आनी 3 स्पॅन जे उरल्या ते जून 15 तारीख पर्यंत कंप्लीट जातले. हे स्पॅन करता आसतनाच बाकीचे जे काम चल्लां ते काम सादारण सप्टेंबर-ऑक्टोबर पर्यंत कंप्लीट करतले. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. दर एका गोंयकाराच्या रगतांत फुटबॉला खातीर मोग आसा. जाणटे नेणटे सगळे फुटबॉल मोगी. चिंचोणेच्या युनियनान थळाव्या भुरग्यां खातीर समर कॅम्प आयोजीत केल्लो. गिमाळे सुटयेन भुरग्यांक प्रशिक्षण दिवप आनी तांकां आळशेपणा पासून पयस दवरप ह्या शिबिराची मोख आसा. खासा भुरग्यां खातीर हे प्रशिक्षण आयोजीत केलां. ह्या शिबिरांत 80 वयर चले आनी चलयांनी वांटो घेतला. हे कॅम्पाक 80 जाण भुरगे जाय विथ गर्ल्स एंड बॉयज. So we teach them the basics. These are the girls what we have. We have more girls than this. Some of them on vacation. They didn't come today. But we have this. We teach them the basics. We want them to go up to the India level, play from the state level, district levels, and then move on to India level. They have lot of qualities with players here. We teach them the basics. आम्ही युनियन ऑफ चिंचिनी विलेजर्स आनी चड करून आमी भुरग्यांचेर कॉन्सन्ट्रेट करतात. भोव करून जेन्ना हॉलिडे पडटा तेन्ना भुरग्यांक कांय आसना सो त्या टायमार आमी तेमकां हे बेसीक फुटबॉल स्कील कित्याक फुटबॉल इज स्टेट स्पोर्ट्स म्हूण डिक्लेअर केलो आनी फुटबॉल आमगे चिंचोणकारां रोगता बट जाय ते इंटरनॅशनल प्लेयर जावन गेले चिंचोण्या पण आतां कितलीं वर्सां जालीं कांय ना. देर नो प्रोडक्ट इन चिंचिनी. सो तेका लागून दीस इज अ स्मॉल स्टेप टू स्टार्ट बिल्डिंग चिंचिनी थ्रू दीस यंग बडिंग प्लेयर्स. चिंचोणेच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.